गायन गावया A4 आपयल्या म्हूण आमकां पान 2 A4 पेज 2. आपयल्या म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या साचे बेटे दोन्या रुबारूची गोरीब काळजा आयज तुका दिता कोतकोती काका रुबारूची गोरीब काळजा आयज तुका दिता कोतकोती आमी सोडलां तूं देव सोडलेना पियून म्हणून मोगान आयल्या ह्या वेळा आय कोर्टी कोर्टाचा आमची दोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार बाय कोर्टी कोर्टाचा आमची दोया दिवंक तुका एक मोगाचो नमस्कार. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार सकाळच्या मिसाक हे मिसांत आमी मागता बरी भलायकी बसत फ्रांसिस्क आनी सेल्मा फेर्नांडीस तशेंच आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात आमची भयण सिस्टर SP तशेंच आमची भयण रेजिना लुईस तांचे बसत मागुया तांचेर किरीत देवाचो आशिर्वाद बरी भलायकी तांकां फावो जावं. तशेंच मागुया आमची भुरगीं आपली परिक्षा करतात SSCची भुरगीं परिक्षा करतात थोड्या इस्कॉलांनी हायर सेकंडरी 11थाच्यो एग्जामी चालू आसात. मागुया आमच्या भुरग्यां पासत आनी मागुया आमकां सगल्यांक देवाचो किरीत आशिर्वाद हे मिसांत वांटून घेता आसतना आज सायबमांची भेट स्विकारतात दोंद्रे वाड्यांत मोनिका फेर्नांडीस तांच्याय गोरब्याचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया आनी मिसांत आमकां किरीत करपा मागुया. हे सातोळ्यांत आमी भितर सरता प्राचीत काळांत बुधवारा दीस आमी आमच्या कपलाक गोबोर लावन प्राचीत काळांत भितर सरतले. हो एक व्हडलो किरीत कुरपेचो काळ तयार करता आमकां जेजूच्या पास्कांचे पोरबेक. ही लांबदीक 40 दिसांची तयारी बरे भशेन जावंक आनी देवाची कृपा आमकां भरपूर फावो जावंक हे मिसांत आमी किरीत भशेन देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाचो 8वो आयतार पाळटा. आमचें जिवीत एक भांडार. एका भांडारांत बऱ्यो आनी वायट वस्तू आमी घालूंक जाता. तेच भाशेन आमचें दोर एकल्याचें जिवीत. ह्या आमच्या जिविताच्या भांडारांत बरें तशेंच वायट आमी आपणायता. पूण आयचो विशय आमकां म्हणटा वचात बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून फळां उत्पन्न करात. आयज आमचो देव आमकां आमचें जिवीत एक बरें भांडार जावन बरीं फळां आमच्या जिवितांतल्यान उत्पन्न करूंक आपयता. आमचें जिवीत एक बरें भांडार जावं
आनी बरी फळां उत्पन्न करतली आमी मनशां जावंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान बापाची कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटून घेवंक आमी तयार जावंक देवाची कृपा मागून भक्षणें मागुया. जितले पावटी आमचे काळजांतले भांडारांतल्यान बरेपण आमी वांटूंक ना. जायते फावटी गरज नासतना दुसऱ्याची टिक्का केल्या, दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक ना, पोत्तेन जाल्यार दुसऱ्यांक आमी खाला आपटिल्यांत. वी हॅव डिस्करेज पीपल, वी हॅव क्रिटिसायज पीपल, वी हॅव ऑलमोस्ट बाय अ वर्ड्स किल्ड पीपल. मागुया भक्षणें सगळे पातकांचे आनी आमचे भाव भयणां सगळें बरेपण आसा तें उडकूंक आनी आमच्या काळजांतलें बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक तयार जावया. हांव पातकी सुरकोत वेजार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजो मनाची सुदारणां विचारलो, वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध व्हड अपराध. तेव्हा सौभाग्यन सुदान संकवार बारीक आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजे खातीर सोरपत वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Deva
Madeva, Eklos tu ismor, eklos tu por, Oi Madeva, Kusovi, Oi Madeva, Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारुया. उदीक आमी दयाळ मोळ जावं गादार मागुया. देवा आमचे बापा, आमचो संसार तुजे मांडवडी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फाव जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. कुमराचें आयदन बाटयेन घालूंक कोसाक लायतात तशेंच मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळां वरवीं झाडाची कामायेस्की कळून येता तशेंच मनशाच्या उतरां वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताका वाकाणू नाका, कित्याक हीच ताची परिक्षा. न्हीद सोदची जाल्यार तुका ती मेळटली आनी एक दोबाचीक आंगोस्त कशें तूं ती न्हेसतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किन्नोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो. बोव व्हडत्या देवा, सकाळीं तुजो मोग परगटूंक आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. प्रमाणीक मनीस माडा वरी बसतलो. लेबेनाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस माडटले. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले. तोकतोकीत रोसरोशीत ते थोकतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खोड ताका ना, तो एकलोच म्हजें कोडप. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, विनाशी तें अविनाशी जातोच आनी हें जें मरता तें अमर जातोच बरयलेलें आसा तें उतर घडोवन येतलें. मन्नाचो भस्म जावन जैत आयलें. ए मन्ना तुजें जैत खंय? ए मन्ना तुजें कुंज खंय? तर मन्नाचें कुंज पातक आनी पातकाचें बळ समूर्त. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां जैत दितल्या देवाक आर्गां दिवया. म्हणटोच भोव मोगाळ भावा भयणीनो, सदांच स्थिर आनी गोठ रावात. तार घेनासतना सौम्याची सेवा करात, कित्याक सौम्याची सेवा करून तुमी निर्फळ वावर करची नात म्हूण तुमी बरी जाणत. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावन गायन गावया. B9 पान 25 B9 पेज 25 आमी तिसरो श्लोक गावचो. Sorvesporak, Sorvesporak, Sorvesporak,
जेजूचे आमी ग्रेसावचे खातीर आपूण उचालो दुर्गूण सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिष्यांक एक ओपार सांगली एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता दोगूय कोणान पडचे नात शीस आपले गुरू परोस व्हरतो न्हय शिकून पूर्ण जाल्लो शिश तो एक आपल्या गुरू सारको उतरतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्याच दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणून येत अरे भावा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडूं दी डोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें बरें झाड वायट फळ दितशें ना न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना ताचे फळ्या प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता कांटेऱ्याची आंजिरां आनी सोरांट्याच्यो दाखो कोण काडीत म्हूण आसा बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता तर बरोवन ओतोतल्या काळजांतलें तोंड उलयता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागाणी तुका क्रिस्ता भयणी भावानो धाकटुलो नियाड आज आमच्या समाजार आमी नदर मारल्यार तालिगांवचे गांवचेर आमी नदर मारल्यार जायते फावटी एक व्हडल्या अडचण्यांक सांपडटा आनी तें म्हळ्यार वी आर व्हेरी क्रिटिकल अबावट वन एनदर आमी खूब एकामेकाची टिका करता आनी जायते फावटी आमच्या गोंयकारांच्या रोगतांत आसा कशें ना आमी सगळीं वचोप जेजू आयज आमकां म्हणटा अरे तुज्या दोळ्यांत व्हडली पार्टी आहा तूं दुसऱ्याच्या दोळ्यांत ती कुस्कूट काडून कित्याक भोंवता आनी खरें देर इज सो मच ऑफ डिस्करेजमेंट एमंग अस आमी दुसऱ्याक खाला उडयता कुल्ल्यो एका बालद्यांत घातल्या खंय ताका बंद करूंक नाका एक कुल्ली चोडटा दुसरी कुल्ली ताका खाला उडयता कुल्ल्यो खंयच भायर सरोनात त्या बालद्यांतल्यो कित्याक एकल्याक दुसरी ओडून काडटा सो मच ऑफ नेगेटिविटी इन अस दॅट डजंट हेल्प अस टू ग्रो आमकां पर्सनली डजंट हेल्प अस टू ग्रो डिस्ट्रॉयज आवर सेल्फ अँड वी डिस्ट्रॉय अदर्स बाय क्रिटिसिजम बाय नेगेटीव थॉट्स बाय डिस्करेजमेंट आज आमी घरा वयता आसतना ओळखून घेवया आमकांच तुमचे बरोबर 7 वर्सां आसलो आनी कुशालकायेन सांगता I never had a habit of criticizing any one of you or any of the associations. वयर सकयल दुबाविणें जाला पूण क्रिटिसायज करून खाला आपटून कितें मेळटा जायत्यांनी केन्ना केन्नाय पादविकाराचेर राग येता उलयतात पादविकाराचेर तुमकां सत्य आहा उलोवपाक नो प्रॉब्लेम
बट वॉट डू वी गेट एट द एंड? कितें मेळटा? पादविकार सुपर ह्युमनूय वयरसान पडूंक ना. म्हजे उपरांत आनीक पादविकार येतलो. सदांच मनान दवरात, एक मनशाक जे भाशेन आमकां ते भाशेन हांगा येतले गोवळ्यांक आपआपल्याचें खाशेलेपण आसा. The one who comes after me cannot be Father Cyprian. He'll be his individuality. तो पादविकार करतालो ना, आमकां ताका मेकळेपण दिवंक जाय, हें गरजेचें. दुसरे सुवातेर आमच्या घरांतूच वी मस्ट एनकरेज वन अनदर. वी मस्ट क्रिएट पॉझिटीव एनर्जी. आमच्यान भितर कितली ताकद आसा ती एनर्जी घेवन आमी फुडें वचूंक जाय, नाजाल्यार फुडें वचचें ना. आनी हें आमकां सगल्यांक गरजेचें. बामणी न्हू धाकटुलो साहेब न्हू, एक फांकी इंग्लीश ब्रोयनार आसा, H.G. वेल्स म्हूण. ताचे पोयम्स बी ताची बरोवपां कॉलेजींत आनी हायर सेकंडरीच्या पुस्तकांनी बी मेळटात. H.G. वेल्स. H.G. वेल्स व्हडलो ब्रोयनार, ताची 80 तरी पुस्तकां आहात इंग्लीश भाशेन. लंडनाक खंय गरीब तो एकलोच पूत आवयचो, धाकट्या एका स्टोरान थंय काम करतालो. पयलीं खंय ताणें सांज मारूंक जाय आसली, नितळ करूंक जाय आसलो तो स्टोर, आनी थंय काम करूंक जाय आसलें. 14 वरां खंय हो भुरगो काम करतालो. ही वॉज बॉर्न इन 1870 वचून. त्या काळार ते काम करतालो खंय 14 वरां. आनी 14 वरां काम करून हो भुरगो थकतालो. फिजिकली इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम. एक दीस खंय तो सिंतीर जावन आयलो आनी मामीक सांगलें, माम आय एम लिवींग, हांव म्हजे लायक जायना काम, हांव सोडटा तें. दुसरें मन आयलें ताका, कोणूच म्हाका इतलो वावर करता, 14 वरांक वावर करता हांव, कोणूच म्हाका एप्रिशिएट करना, एक वस्त जाल्ल्या भाशेन करता. म्हजें जिवीत कित्याक? हांव मरतलो, जीव दितलो. नाका. सुइसायडल चिंतना ताच्या मनांत येवंक लागली, जीव दितलो. पूण जीव दिवच्या आदीं ताणें खंय चिंतलें, ताका शिकयताली ती टिचर, ते टिचरीक ताणें आपल्या मन काळजांत ती भावना चिटींतल्यान बरयली आनी बरयलें तिका, आय डोंट वॉन्ट टू लीव, म्हाका रावंक नाका, पुरो. ही म्हजी परिस्थिती आतां, आनी फुडाराक कितें आसतली, हांव नोकरो, म्हाका म्हजो जीव सोंपोवंक जाय. ते टिचरीन खंय रोखडीच ताका आन्सर केली, चीट बरयली, भियेनाका, तूं एकदम बरो मनीस, तुज्यान जायते गूण आहात, तुज्यान व्हडलो मनीस जावं येता, जीव दिनाका. हांव तुका म्हजे लागीं जाता जाल्यार आदार दिता, तूं ती सर्वीस सोदता सोड, पूण जीव दिनाका. तुज्या मुखार जायतो तुका फुडार आसा, शांत राव, सगळें बरें जातलें. आनी हे चिटींतल्यान H.G. वेल्स म्हणटा, आपल्याक इतलें उत्तेजन मेळ्ळें, इतली उर्बा मेळ्ळी, हांवें जीव दिवंक ना, पत्तेन जाल्यार हांवें एफर्ट केलो. आनी H.G. वेल्स 80 पुस्तकां बरोवंक पावलो. हे धाकटुले एके टिचरीच्या एनकरेजमेंटा उद्देशी, उत्तेजना उद्देशी. भाव भयणीनो, आमी आमच्या उतरांतल्यान आयचें शुभ वर्तमान काय बरें, आमी फकत कुस्कुटां काडूंक तयार आसता. आमचे दोळ्यान पाटी आदी आमकां दिश्टी पडना. दुसरे आमचे काळजाच्या भांडारांतल्यान कितलें बरें आमच्यांनी दिवं येता, आमी दिना. वी ओन्ली क्रिटिसायज, वी ओन्ली पूट डावन अदर्स. आमच्या काळजाच्या भांडारांतल्यान बरें दिवया. थोड्यांचे काळजाच्या भांडारांत कितें आहा, वायट शब्द, सगल्यो उगूत गाडी मार. तुमी पळयतात केन्ना मोटरसायकलीन बी, मोटरसायकलीचे भुरगे वयतात ते मारले एकामेकाक गाडी. वॉट इज द पॉयंट, वॉट इज द मिनींग, कांय नकळो मारल्यो गाडयो. फुटबॉल ग्रावंडाचेर गेमीक वयतात, गेमीक वयतात, मारल्यो गाडयो. फुटबॉल कोणाक, फुटबॉल हेवतेल्याक खेळगड्यांक मारली गाडी, ताचो बॉल चुकलो, मारली गाडी. काळजाच्या भांडारांत कितें आहा, मेळेपण आहा. तुज्या काळजाच्या मेळेपणांतल्यान तूं उलयता. बरेपण आसूंक जाय काळजांत, मनांत बरेपण आसूंक जाय, कुस्केपण आसूंक फावना.
आमी ओताची ओकलां गेल्यार सगळेंच आमकां कालट दिसता आनी भाव भयणीनो अशें आमचें जिवीत आयज आमी घरा वयता आसतना हें मनान धरुया. तुजे दोळ्यांत पाटी आहा, कुसकूट काड नाका. दुसऱ्याचें बरें उलय, दुसऱ्याक उत्तेजन दी. तुज्या घरांतान तुका उत्तेजन दी दुसऱ्याक. तुजेच जिवितांत तूं जायतें अणभवतलोय आनी दुसऱ्याकूय पॉझिटीव एनर्जी दिवन ताचें जिवीत राखतलोय. आज आमच्या बरोबर आसा हांगा आमचो भाव ओल्लान. तो आज आमकां किरीत एक उलो मारता, ताचे चितान आमी आयकुया. हो भाव अंजुनांतान आयला आमकां आपलो संदेश दिवं. चितान हो संदेश आयकुया. मोगाच्या म्हज्या भयणादो आनी भावांदो, पयली सुवातेर हांव देवाक दिनवासतां पादवीगारा पासत, कित्याक ही संदी ताणें म्हाका दिली. हे सुवातेर हांवें येवन 2 उतरां सांगूंक. आनी 2 उतरां म्हळ्यार हांव तुमचे लागीं हे सुवातेर आसले लागीं भीक मागोंक आयलां. आनी ही भीक पयशांची भीक न्हय, पूण तुमच्या वेळाची भीक. टायम. हे टायम म्हळ्यार एका 4 उतरां आहा, TIME. टी म्हळ्यार जेन्ना आमी टायम दिता, आमचो वेळ आमी दिता, जायत घोराब्यान जावं फिरगोजेन जावं एकामेकाक, तेन्ना आमकां ताकत मेळटा. वी आर गेटींग स्ट्रेंथ. आय म्हळ्यार आमचे भितर देवा भितर इश्टागत जाता. जॉन 15:13 आमकां म्हणटा, एका भावा पासत जो कोण जीव दिता हाचे येवन आनी इश्टागत ना. 15:15 जॉन 15:15 आमकां म्हणटा, जेजू आमकां चाकर म्हणना पूण इश्ट म्हणटा. जेजू आमचे पासत आपलो जीव दिता. एम म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार मोग, आनी हो मोग आमचे भितर आसा. ह्या वेळार पदवीगार जेन्ना सांगतालो तेन्ना आमच्या काळजान जरी तर देव ना, आमच्या काळजान मोग ना. Psalms 119:11 Keep the law in your heart so that you won't sin against God. देवाचें उतर तुज्या काळजान दवर, तुका पातोक जावचें ना. म्हजे मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाचे भावा, आमची हांगा एक जमात जाता दर सोमारा 5:15 कातोलीक वर्गुणीक नवसरणी. आनी ही जमात जाता. ते जमातीन तुमी भाग घेवच्या खातीर हांव तुमचे लागीं भीक मागतां. येवन थोडोसो तुमचो वेळ दियात, कित्याक तातूंतल्यान जायतें बरेंपण मेळटा. आयच्या दिसा आमी पयल्या वाचपान पळयलां की सिराकाच्या पुस्तकान आमच्या तोंडार देवाचें उतर आसत तर आमच्यान कांय गाळी सोंग जावच्यो ना, दुसऱ्याक वायट म्हणोंक जावचें ना. जोशुआ 1:8 देवाचें उतर तुज्या वंटाचेर दवर, वेवसायेन सगळें सांबाळ, रात आनी दीस ताचो नियाळ कर आनी तुका ऐश मेळटलें. तर हें उतर तुज्या तोंडाचेर दवर. गाळी येवच्यो ना, वायट येवचें ना, दुसऱ्याक तूं कांयच म्हणोंक पावचो नाय. आयज आमकां म्हज्या मोगाच्या बाबडनो हे सुवातेर ज्या मागण्यांतल्यान जायती शिकवण मेळटा. आनी ताका लागून आयज जरी तर हांव हे सुवातेर आसा जाल्यार ह्याच मागण्या वरवीं हे फिरगोजेन म्हाका वर्गुणांनी वाड जाली म्हाजी. म्हाका बावतीम दिलो, म्हाका कोमिन्यांव दिलो, म्हाका कुमसार केलो, म्हाका उपरांत 7 देणी मेवलीन तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं. तिरावणेचो संस्कार जाल्या उपरांत सगळें बंद जाता आनीक आमी इगोर्जेन दिसती पडना. उपरांत काजाराच्या वक्तार थोडीशी दुतोवन आमकां गरजेची. पूण ही 7 देणी जी म्हाका मेवली तातूंतल्यान हांव आयज आख्ख्या गोंयान भोंवतां आनी म्हज्या मोगाच्या बाबान भयणांनो हो म्हजो संदेश परगट करता. कारण एफेजन 4:12 अशें म्हणटा, आमी
भक्तांक एकठांय करूंक ह्या वरगुणाचो शेवट म्हणल्यार जे वरगुण म्हाका मेवल्यात ताचो शेवट म्हणल्यार हांवें भक्तांक एकठांय करून म्हज्या जेजूची कूड बांदून हाडूंक जाय. हेंच करूंक तुका आनी म्हाका म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या संवसारान धाडला. जेरमाया 1:5 तुका आकारच्या आदीं ताणें पळयला आनी तूं जल्मुच्या आदीं तुका संस्कारला आनी तुका राष्ट्रांचो प्रवादी केला. तुका आनी म्हाका हे सुवातेर म्हज्या मोगाच्या बाबडनो एकठांय करूंक गिरेस्काय धाडूंक ना, घरां बांदूंक धाडूंक ना आनी कांय करूंक तुका आनी म्हाका एक प्रवादी जावंक विचून काडला. हांव म्हज्या जिवितान शेणलेलो, हांव संवसाराक जियेतालो, ड्रग्स घेतालो, सोरो पियेतालो, सगल्यो वायट्यो वस्तू हांव करतालो. मागणें म्हज्या जिवितान नासलें. पवित्र पुस्तक म्हणल्यार म्हाका कांय न्हू कशें जाल्लें. 13,000 कांय न्हू कशें जाल्लें. ज्या वक्तार म्हाका जेजू मेवलो, जेन्ना ह्या जोम्यांतल्यान हांव बदल्लो. 2 कोरिंथियन 5:17 म्हणटोच क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसाय तर पोरणें सगळें कोबार जालें आनी आतां सगळें नवें जालें. आयज म्हजें नवें जिवीत जालां तें म्हज्या मोगाच्या पण शॅर करूंक हांव हे सुवातेर आयलां. जाल्यार ह्या पादवीगाराक लागून, कित्याक जितले पावटी हांव हे सुवातेर येतां तेन्ना तो हुस्क्यान बोल्लोलो पादवीगार हे सुवातेर येतलो, पळयतलो कितें जाता तें आनी कांय तरी ताका बरें लागलें. ह्या खातीर ताणें म्हटलें येवन सांग. हुस्को एका यादनिकाचो हुस्को आपले पोरजेक कितें दिवचो. म्हज्या मोगाच्या भावान भिडानू निमाणें सुवातेर हांव तुमकां सांगतां. हिब्रुवाच्या पुस्तकान 13:17 अशें म्हणटा, हे तुमचे वडील भार घेवन काम करतात, कित्याक तांच्या वावराचो तांणी हिशोब दिवंक जावो. आनी जरी तर ते तुमचे लागीं कितें मागतात तेन्ना तुमी खुशालकायेन वय म्हटलें जाल्यार ते खुशाल जातलेत. आनी जरी तर ते आस्कार आनी सुस्कार सोडून वावर करतले तेन्ना तुमकां व म्हाका बऱ्याक पडचें ना. तर म्हजे मोगाची भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, यात आनी पळयात. थोडोसो वेळ तुमचो दियात. 5:15 सोमाराची सुरू जाता मिटींग. जायत्यो बऱ्यो वस्तू दिता. आयच्या दिसा आमचो जबाब आमकां अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक दिन वाचूंक फावो. सर्वेस्पराक दिन वाचता आमी ह्या मागण्यांतल्यान, सर्वेस्पराक वाखाणटा आमी ह्या मागण्यांतल्यान. यात आनी म्हज्या मोगाच्या बाबांनी बिणानू थोडोसो वेळ देवाक दियात. हांव देवाक आर्गां, मोहिमा, वाखाणणी दितां. हांगा आसलेल्या हे फिरगोजेन पादवीगाराक आनी सगल्या यादनिकांक लागून म्हाका ही पयले पावटी अशी संदी मेवली. इगर्जेन मिस जाता आसतना हें देवाचें उतर म्हणलेल्या भशेन तुमकां सांगपाक कारण ताका हुस्को आहा देखून. तुमच्या घरादाराचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी तुमचे सगल्यांचे घराबे पवित्र नाजारेतच्या घराब्या सारके जावंक हें म्हजें मागणी. उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सोत म्हणटा देवा सोरपाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणारा जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो. आंकवार वयता जल्मलो. पांच प्रदकाक आनी कोस सुचले. ताका कुसार जोडलो. तो मेल्लो आनी ताका निगपिलो. तो मेल्ल्या गेलो. स्वर्गात चडलो. सोरपविदार देव सज्या घुसला. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे विचार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. वचात तुमचे काळजाचे बांदरांतल्यान बरें मांडटात. जेजू आयज आमकां एक एकल्याक आपयता तशें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवं. सर्वेस्पराक सदांच दिन वाचूंक आनी वाखणूंक आमचो हुस्को जावचो. सोम्याची सेवा करूंक तुमी निर्फोल वार करची नात म्हूण तुमी बरी जाणत. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांनी, पोरण्यांनी आनी केल्ल्या बावडटी वावरा वरवीं पोजेच्या जिवीत
बरी फळां उत्पन्न जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपांत जाता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान फोटिंगपणाच्यो बासाण्यो दिनासतना स्वताच्या पावलांनी चलून आपल्या स्वताच्या वावरांतल्यान बरी फळां उत्पन्न करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या बाडारांतले बरें काडून दाखयता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना ही जेजूची उतरां गोठ आमच्या काळजांत मनान रिगून आमच्या सोम्या जेजू भाशेन बरी मनशां जावन आनी बरी फळां उत्पन्न करूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. शिकवण पूर्ण जाल्लो शीज तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. सांव फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणेन हालींच आमी वांटो घेतला. ताच्या भक्तिवंत पावलांची आमी देख घेवंक सोम्या जेजू सारकी आमी जावंक बापाचें बोल आनी कृपा मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. आज आपलो वाडदीस समोर आमच्याल्या बसत मागुया. आमची भयण सिस्टर SP रेजिना तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. भक्तीन आनी बऱ्या मनान प्राचीत काळांत आमी भितर सरूंक मागुया. आमच्या भुरगीं SSC तशीच 11वी परिक्षेक बसल्यांत तांकां बरो यीस मागुया. तांच्या आवय बापाय बसत आपल्या भुरग्यां बसत खूब त्याग करतात. आमची भुरगीं जाणवायेन पिरायेन कुरपेन वाडोवंक मागुया. आनी मागुया आमी सदांच दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक, दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक, दुसऱ्याचें बरें पळोवंक, दुसऱ्याक उर्बा दिता तसलीं उतरां आमी वापरूंक, दुसऱ्या सवें देवाचो उपकार पळोवंक, आमचे काळजाच्या भांडारांतल्यान आमी बरें तेंच वांटूंक. बापा ही आमची मागणी तूं स्विकार म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. बेठोने आमी गायन गावुया. C15 देवा उतर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. Be
आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सर्वेश्वर आमचे कोण बळे बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाखो सरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं आमची भोक्ती तुका फावो जावं आनी आमीच तुकाच मानतात तसली जावं. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवय आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. भोगो सासणाच्या जिविताची आमकां खात्री मेळटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें जेजूक मरणांतलो जिवन केलोय. ताचे पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवंशान रावता. हे पासत आतां देवदूतां बराबर आनी सगळे दळबारां खातीर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हजे रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया.
बापा जेजूच्या मनूचो आनी प्रज्योतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतले आमां समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा कृपी तुमचेर विस्तारलेली पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावनेची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समजता तुजे पोर जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दमृत आमचो आस्कारी, भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या तुजी महिमा घेवंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे भविसवेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल. तेगुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले. ह्या जेजूचे जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोन्या तुमच्या भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवथान आमी गायन गावया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात पान 62. D28 पेज 62. Moja jona keya, apoy koshi bosa, moja kuri roka, kushi dado saya, moja jona
खुशी मोसा मोजा बुडी रोका खुशी दादो साया जेसू जीवित तुझे जाऊदे जीवित आमचे 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 उंडो मोडून वता जीवन मोडून वचा तुम्ही जुडो साया दुसऱ्याक जीवन बोरा उंडो मोडून वता जीवन मोडून वचा तुम्ही जुडो साया दुसऱ्याक जीवन बोरा जेसू जीवित तुझे जाऊदे जीवित आमचे 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 मोचे कुडी वांगडा तुमचे गिलांक दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया मोचे कुडी वांगडा तुमचे गिलांक दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया जेसू जीवित तुझे जाऊदे जीवित आमचे 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 तुमचे भोवती जायती वाड्या गांवांत शारांत उपासनापास काटा काजो उस्तो गोरा तुमचे भोवती जायती वाड्या गांवांत शारांत उपासनापास काटा काजो उस्तो गोरा जेसू जीवित तुझे जाऊदे जीवित आमचे 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 दुसरें कलेक्शन करचें म्हूण मागता फाटल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 75,075,000 बुधवारा दीस जालां 8,910 रुपया 8,910 रुपीज हें कलेक्शन जें आमी कोत्ता जशें सदांच आमी सांगता कम्युनिटी सेंटरा पासत हॉलाचो वावर वर्क ऑर्डर दिवन सुरू जाला आनी 40 लाख आमी पयले एडवान्स फारीक केल्यात उरलेले दुडू तुमच्याच आदारान आमी एकठांवून आमी हें काम सोंपोवंक सोदता हें हॉल तुमकांच उरतलें AC हॉल तें आतां सगळ्या गरमी जाता आतां फेब्रुवाराकू कितली गरमी आनी IMD इंडियन मिटिओरॉलॉजिकल डिपार्टमेंट सांगत ते प्रमाणे मार्च सारकें गोरमांतू गरमेचो दीस जातलो अनयुजली हॉट हीं उतरां तांचीं तुमकांच बऱ्याक पडटलें हांव ट्रान्सफर जालें जाल्यार हे फाटी जुना हांव तें हॉल घेवन वचना म्हाका एक व्हड सुटकेस नात कांय सांगलां पूण तें तुमकांच उरतलें सो तुमी आदार दिवचो डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश मास एप्रील म्हयन्यान फॉर द मंथ ऑफ एप्रील मार्च आमच्या सांक्रिस्त आसात तुमी वचचें म्हूण मागता आयज कार्निवालाचो आयतार इंत्रुजा आयतार म्हणटोच आमगे साश्टीन जालें इंत्रुजा आयतार म्हणटोच आमी हेळ तियात्र कोत्ता आनी आमच्याय गांवांत हेळ तियात्र आसात 9 वाजता नियर एलरोज अमाराल वाडो
12 वाजता फ्रीस आसा थंय जिलाले मोरोड. 8 वाजता केरान सान फ्रांसीस जेवेराचें कपेल आहा थंय. 6 वाजता कार्दोज वाडो फ्रीस आसा थंय आनी 8:30 वाजता हावजींग कॉलनी दुर्गावाडी. सगल्यांक तांणी आमंत्रण केलां. आतां हे मीस सोमतोच कॅटेकिस्टांक जमात आसा. जी कोण कॅटेकिस्टांक आयल्यान तांणी रोखडींच इगोर्जेन हॉलांत वेचें. आमी बेगीनूच जमात करून तुमकां पाठयता. फाल्यां मासाचे तिसरे सांजे 5:15 वाजता 30 उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी देवाच्या उतराची परगोटणी. आमचो भाव ऑर्लांत आयिल्लो ताणें आपली वांटणी केली. आमची विनंती पादिगराच्या नांवान हांव कोतां, तुमी येवचें म्हूण मागतां. कित्याक जायते फावटी आमी इतली तयारी कोतां, भायले स्पिकर आतां कोणूच आसना. यात सगळीं यात म्हूण मागतां. PPC वांगड्यांक जमात 6:30 वाजता. एकदम गरजेची जमात प्राचीत काळा वयर भासाभास जातली. वांटो घेवंक हांव विनंती कोत्तां. आतां मार्साचे 5वें दॅट इज 5th मार्च वेनिसडे गोबराचो बुधवार, एश वेनिसडे शिंजेचो बुधवार. प्राचीत काळ हो कोरेज्म सुरू जाता. 40 दिसांची यात्रा ही केरीत कृपेचो काळ. तो दीस उपासाचो आनी धडवणेचो जिंजवाराचो म्हणजे ते दीस मांस खावपा जायना आनी इल्लें कोपाचें घेवपा जायना. ते दीस सारको उपास तशेंच एबस्टंट, डे ऑफ फास्ट एंड एबस्टिनन्स. इगोर्जेंत मिसां 6:30 SSVP कोत्तलें. 7:30 एपोस्टलेट एंड प्रेयर ग्रूप. 8:30 दुसरो प्रेयर ग्रूप आहा तो. 8 वाजता केरांत कपेलांत जातलें. ही सगळीं मिसान जावं इगोर्जेंत 3 आनी केरांतलें 1 कोंकणीन जातलें. सांजे 6 वाजता इंग्लिशीन जातलें. त्या दिसा आमी कलेक्शन कोत्ता मिशन ऑफ दमान. आतां आमचे वॉलंटियर्स आहात ते ही एनवलपां वांटलेलीं. त्या दिसाक जेन्ना तुमी एश वेनिसडे मिसा येता तितून तुमगे देणगी घालची आनी तुमी कलेक्शन ट्रे आनी बोलान ती दिवची. हें मिशन ऑफ दमान आमी धाडटात. तुमच्यान डायरेक्टूय करून जाता. हितून आमी तेंगे एड्रेस आनी अकावंट नंबर दिलोलो आसा. आतां हो अनावन्समेंट बरो बरे भशेन आयकाय. लेंटन सिजन कॉमेस जाता आनी लेंथ सिजन हो कोरेजमांत आमी इगोर्जेंत फुलां घालिना. फूल केदोन हाडटा लोक जेन्ना म्हयन्यांचे मीस आसता, पयल्या वर्साचें, दुसऱ्या वर्साचें, तिसऱ्या वर्साचें मीस आसता तेन्ना फुलां हाडटा. बरें दिसता सोबीत. पूण हो काळ प्राचीचाचो देखून, हो काळ जेजूच्या कोश्टांचे नियाळपा देखून पवित्र सभा सांगता मातशें फुलां घालिना. सो तुमकां मागता तुमी फुलांचे वाज बी हाडिनाकात. जायत पाटी आसता रोटाय फादर हाड न्हू आनी मुगे काळी चॉकलेटी जाल्ल्यान हांव रोकडो पीट वता. आसूं दवर म्हणटा. फादर दवरून दी न्हू हाड न्हू. पूण एकल्या दवर जाल्यार मागीर सदां सगळीं दवरतलीं आनी मागीर कोरेज खंय काळ केसलो. ताका हांव सांगता. थोडी म्हटलीं फादर मुगे सासमायन पयशे दिलो हाय ते कितें कोरया ते हितून घालाय. हितून ते तुमगे लँटन बॉक्स येतलीं हितून घालाय. आनी थोड्यांक आजून डोनेशन कुपनां बूक हाय तितून घाल कुपन घेयाय. थोड्यांक घोडे भिरांत फादर सासमाय वयर वचना राती कॉल गेल्यार ते म्हजें नांव सांगाय. हांवें घालून दिलें ना म्हूण सांगाय. भिनाका प्रितीच्या बाबा म्हणून मातशे कोरेजमाचे थोडे कायदे पाळ्ळे ना. कोरेज दिसना नॉर्मल दिसता सगळें. मागीर इस्टर जाल म्हणटी तुमी कितली आखी गोच फुलान बराय नो प्रॉब्लम. पूण कोरेजमा दिसांनी फूल ना. मागीर रोटाय थिंग वयर वयता न्हू फादर हाड मरे कितें करया. रोटाय आनी तुमी रोटाय तेंचोन मुगेलें काळीज रोट मागीर कितें करया. एकल्या दिल जाल्यार मागीर 10 जाणां हांवें मागीर जावप दिवचें पडटा. मातशें सजमोचें. भायर सिमत्री भायर तुमगे मीस जाल म्हणटा आमी फोंडाचे मागणी करूं वयताय. मातशें स्नॅक्स वांटचे न्हू. वेज जावं नॉन वेज जावं मातशें ह्या दिसा प्राचीत करया. सगळें गोत खावप अरे भाग्यवंतपण खूंय, धणवण खूंय हा, उपास खूंय हा. हें ना नॉर्मल ना मागीर थोडे लोक म्हणटा फादर बुधवारा दीस आमी हें लायताय आनी मागीर पास्कल 3 दीन आहा तो होली वीक 3 दीन मंडे थर्सडे गूड फ्रायडे आनी इस्टरा मातशें कितें नाजाल्यार कोरेज दिसना. हे भाशेन थोडे प्रयत्न करून आमी कोरेज करूंक जाय. मातशें सजमून घेवया. कुडीक मातशें त्रास दिवया नाजाल्यार कूड सुस्त जाता आनी सुस्त जाता तेन्ना वी कॅनॉट ग्रो इन होली. वेन योर बॉडी बिकम्स लेथार्जीक एंड लेजी यू कॅनॉट ग्रो इन होलीनेस. ताका लागून पोतून सांगता व्हेरी लावडली एंड क्लियरली ड्युरींग द सिजन ऑफ लेंट नो फ्लावर्स वील बी केप्ट इन द चर्च. PPC वांगडी तुमकां घरांनी लँटन बॉक्सीस हाडटलीं आनी कार्यक्रम हाडटलीं. द प्लॅनर फॉर द होल सिजन ऑफ लेंट. केन्ना रेतीर, केन्ना सांत पास, केन्ना कुमसारां, केन्ना कोरेजमांची दाखोवण वो तियात्र आमी म्हणटा तें सगळें तेजेर आहा. आनी मागीर बारीक कितें आमी करूंक सोदतात तें ताचेर आहा. उत्सवाट केदोना तें सगळें आहा. मातशें तें पळोवचें आनी घेवचें. दॅट हॅज बी पार्ट ऑफ आवर पॅरीश.
भुरग्यांक मातशें त्यागाचें मोल शिकय तेंगे पॉकेट मनी ती सांबाळटाय तें इल्लें तरी तितूंत घालूंक ते लँटन बॉक्सिसां वो इवन एनवलपां घालूंक तांकां शिकोवचें आतां हो अनावन्समेंट बरे भशेन आयकाय संपत लायव्हलीवूड फावंडेशन ही संस्था लोकांचे पोरणे कपडे एकठांयता पोरणे म्हणजे पिंजलोले सारके जोल्ले तशें न्हू जे धुवून दुसरे पावटी वापर करूंक जाता ते सो तुम तरी तुमगे अशे कपडे आहात इफ यू हॅव क्लोथ्स दॅट कॅन बी रियूज्ड आफ्टर वॉशिंग प्लीज कम ऑन मार्च 5th, 6th, 7th मॉर्निंग 8 to 10 हे कपडे इगोचे लागीं हाडून दिवचे आनी ह्याच संदर्भान एक दूख भोगता म्हाका मॅन्युअल दॅट एंट्रन्स टू द प्रेयर रूम थिंग लोक रोप आण सोटा आनी ते मागीर उत्ताय म्हयन्याच्या म्हयन्या तेजी मागीर धूल पडटा थोडे लोक उस्तिदान सारके गायना तशें पळो आसताय दूख भोगता चोपा इगोज इज नॉट अ डंपिंग ग्रावंड नॉट अ डस्टबीन तुमकडे म्हणे फादर ते गरीब बांदले पूण कोण गरीब भितर येतलो तुमकां तरी दिवंक जाय अदर दॅन दीस 3 days well come to me in the office जेनिफर आमकां सांगाय हांव फोन करता हांवें केल्या फोन हांव फ्रांसिस्का फोन करता SSV प्रेसिडेंट कोणें रोप दिला देन दे कॅन नो बिकॉज दे आर हेल्पिंग 65 फॅमिलीज बोर तर आहल्या दे वील टेक एंड दे वील सी हूम टू गीव सो प्लीज हांव हात जोड मागता थिंगा दवरी नाका थोडी मॅगझीन हाडून दवरता केन्नाची डेट जाली म्हयनो जालो पोन्नेली आख्या वर्सां थिंगा हाडून दवरता ती मागीर वाऱ्यान एश वयताय तशी पडलो इट डजंट लूक नायस लूक एट द ऑल्टर्स हियर हें म्हाका मिस कोता दूख भोगता हांव राय पात कर आसन लोकांक सांगतलो बरे भशेन दवरात न्हू इगोजी दुकरा गुडकोश न्हू लेट अस नॉट मेक इट अ पिग स्टाय लेट अस मेंटेन द सॅंक्टिटी ऑफ द चर्च दूख भोगता म्हाका जायत पडचून बरे भशेन एक पाट सांतना सांगलें मातशें सांग रे सांगता म्हणून फादर हांव कितें कोन्न सांगू तूं सांग रे सगल्यांक ताका लागून आयज सांगता हिस्सोन घेवन सांगता इगोजेची सांगती दात सांबाळूंक आमची जबाबदारी वी हॅव टू मेंटेन द सॅंक्टिटी ऑफ द चर्च कोण बायलेन सांबाळपाना बायलेन वदीक पेडे कोतलो बिकॉज आमी पयलीं पेडे कोताय म्हण लेट अस मेंटेन तो ताका लागून आनी तुमच्या बँकाक हें आहात प्रोविजन केलो आहा बूक घालून थिंग गायना काय सगळें चोय कितें दिसत तें लूक न्हू कॅमेरा थिंग फोकस जायनाचान पूण म्हाका आल्त्राचें चोंचो बाबा दिसना सो हांवें चिंतिलां आफ्टर दीस मासीस हांव आनी डिकना घेन ते सगळें मांडटलो न्हू आनी बरे भशेन सांबाळ आनी आय पॉयंट आवट टू यू कितें हांवें एक पाट सांगिल्लो न्हू बाबा आल्त्राचें दोन आतां ते आल्त्रा उगोण लागल्या सगळ्यांक हुस्को बाबा तो आल्तार कितें जाता पूण हें तें कोण चुयता कोणा दिसती कोणा मातशें चुयचें शुक्रारा दीस मातशें 7वेर कुर्साची वाट कित्याक कुर्सा वाट कमी जातल्यो 5:30 भायर कुर्सा वाट पयली आनी मागीर इगोर्जेंत मीस जातलें पांटो घेवंक मागता हांव मार्चाच्या 8वेर सिनियर सिटीजन जनरल बॉडी मिटींग आसतली सांजे 4:30 वाजता आतां हो बरे भशेन आयकाय जायत्यांनी क्वॉर्टर्स बांदल्यात रूम बांदल्यान फ्लॅट बांदल्यान आनी भाड्या दिलो हाय दियात नो प्रॉब्लेम पूण उगडास कोत्ता आमकां टायथींग म्हणून आहा टायथींग म्हणून कितें मुगे पगारांतल्यान 10 वांटो कोता आनी 1 वांटो इगोचे दिता कॅथलिक्स हॅव बट द चर्च डज नॉट इन्सिस्ट दॅट इज द डिफरन्स कॅथलिक्स ऑल्सो हॅव टायथींग ना जायत पण फादर दे हॅव टायथींग वी डोंट हॅव एनीथींग वी हॅव टायथींग बट वी डोंट इन्सिस्ट ताका लागून तुमी 12 म्हयन्यांचें तुमी तरी घेतात वो 11 म्हयन्यांचें घेतात भाडें एक भाडें मातशें इगोचेक दिवचें म्हूण मागता कायंडली गीव 1 month rent money to the church कित्याक आमी इगोचे गरज आहा हें हॉल आमी संपोवंक सोदता आनी चाल आहा आमी पणजे आसतना लोक आंडिता जेंको कोण जायना सारकीं बाचेर आहात हांव म्हयन्या दिता ती म्हाका एनवलप दिताली 3 म्हयन्यांचें 2 म्हयन्यांचें 4 म्हयन्यांचें 6 म्हयन्यांचें आनी साम व्हड काम रिसिप्ट बूक ओपन करून चोयल्यार मेळटालें टायथींग ओ मंथली कॉन्ट्रिब्युशन टू द चर्च तें सुय कोरची बाबडी न्हू देवाक दियात देव दिता तुमकां पगार देवाक पोतून दियात देव तुमचे आशिर्वाद घालतलो मार्चाचे 9वेर वॉकिंग पिलग्रिमेज टू सांकवाळ सकाळीं 2 वाजता बांबोली आमची बस सुंटली फ्रॉम हियर टू गो टू बांबोली श्रायन थिंगसोत मागीर चलोन वचपाचें 5 वाजता सांकवाळ एडोरेशन आहा आनी उपरांत 6 वाजता मीस आसतलें उपकार करून इगोचेन येताना मोटरसायकल ओ मोटरी हाडची ना म्हणजे ते दीस जी कोण सांकवाळ वचनाय मातशें चलोन ये लेट अस मेक एन एफर्ट आयज चलों सोदनाय मागीर प्रेशर चोटा डायबिटीज चोटा कित्याक आयज एक्सरसायज ना This is very positively for the soul also, for the health also and environment also. We are so concerned, heat कितू वाडोल्या. Our pollution is contributing to the heat, no? मातशें एक दिसता लॉकडावन जाता कितू शांत जालें. Environment grew again, म्हणटा it could bloom again. मातशें एक एफर्ट करुया. आतां फुडल्या आयताराक आमचे गोंयचें इंटरनॅशनल वुमन्स डे आमी पाळटाव. सगल्या वस्तोऱ्यांक उलो मारता वांटो घेवंक. सकाळीं 10 ते 4 वाजता जेवणाची आनी च्या पाण्याची वेवस्था आमी कोत्तले 18 वर्सान वयर आसलेल्यांक अस्तोऱ्यांक नांवां दिवंक हांव मागता दोज वा 18 and above women can give their names ऑक्झिलियम सिस्टर आहात त्यो आमकां आदार कोत्तात
आतां मार्च 31 आमची पॅरीश पिलग्रिमेज. आतां पिलग्रिमेज कित्याक हें वरोस जुबली वरोस आनी बीस साहेबान 3 इंडुलजन्स चर्चीस दिल्यात, जावं सान जेरोम म्हापसा, से कॅथिड्रल ओल्ड गोवा आनी इस्प्री सांताची होली स्पिरीट चर्च मारगांव. सो ह्या 3 पयलीं आमी 7:30 बस 31 सुंटोली, आमी म्हापसा वेतोले हांव थंय घोडे एडोरेशन बी कोन्न, मागीर से कॅथिड्रलां मिस कोतलें हांव ओल्ड गोवा, थिंग मागीर च्या पाणी आसतली, आनी मागीर मारगांव होली स्पिरीट थिंगा ते बॅट कोन्न मागणी कोन्न आमी जेवण कोत्तले हांव. आनी 7 प्लेसीस ऑफ पॉप्युलर वर्शीप ऑफ पॉप्युलर पायटी, लौकीक भक्तीच्यो देवस्थानच्यो पॉप्युलर डिवोशन लौकीक देवस्थानच्यो 7 जागे दिल्यात. आमचे बांबोली आहा, सिओली आहा, सांत आंतनी इगोर्ज, आनी सांजे सावथ गोवा दक्षिण गोंयांत आमची देवसुआ सांत आंतनीचें कपेल. सो वी हॅव चोजन ओनली 1 सेंट एंथनी चॅपल देवसुआ. सो सांजे 4 आमी थिंगा वेतले हांव, थंय मातशें थोडो वेळ सारतले हांव, च्या पाणी करून पुतून. सो तुमी नांवां दिवची, एक फामील कशी लेटर्स गो. सगळी वेवस्था च्यायेची, जेवणाची, बसीची सगळें आमी कोत्या. वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द पॅरीश पीस आनी ते म्हणून यात वेलकम. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडारकन लागाणी केवणें 6:30, नोमशेंत 8 वाजता, कॅटेकिस्टान 9:15 आनी कॉन्फ्रारिया 5:30 वाजता. अल्कोहोलिक एनोनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत. आमचो गांवचो सिमनारी जो सेमिनरी निवास म्हापसा आहा आनी सेंट झेवियर्स कॉलेज कोत्ता तो येयला, आनी तांणी हीं पुस्तकां काडल्यान कुर्साचे वाटेचीं पुस्तकां. गेल्या वर्साक येयल्ले ते, पूण तो ह्या वर्सा येयला कित्याक तो थिंगा आहा म्हूण. आमचोच गांवचो मातशें ताका आदार करुया. सेमिनरी चलोवंक जाय तो खर्च जाता. यू नीड लॉट ऑफ मनी टू रन दीस बीग सेमिनरीज. वेन द नंबर इज बीग यू नीड लॉट ऑफ मनी. स्मॉल आसून बीग आसून यू नीड लॉट ऑफ मनी. मातशें तांकां आदार करुया. दीस इज दियर कॉन्ट्रिब्युशन टू गॅदर सम फंड्स फॉर द रनिंग ऑफ द सेमिनरी. मातशें करात म्हूण मागता. 100 रुपयांचो बूक इंग्लिशीनूय आहाय, कोंकणीनूय आहाय, जायत जाण घेता. तुम समुदायस खुर्सा वाट जातल्यो, तुमी घोडे एसोसिएशना मेंबरी खुर्सा वाट जायो, मागीर म्हाका फोन कोणाक हाचो हेजी आहाय. आनी जायत जाण पर्सनली सकाळींची सांजेची टायम मेळटना कोताय. मातशें करात म्हूण मागता. आनी जें कितें सांगलां जावं कोरेजबा बाबतींत जावं आल्त्रा बाबतींत तें जिवितांत पाळात म्हूण मागता. उबी रावया. प्रार्थुया. काकुत्सरा बापा, सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. जशें जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर तूं वाडयताय, तशेंच हेच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखांत दयन आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F7 जेजूक आमचे मोदें धरून पान 208. F7 पेज 88. Gesù camce mode d'oro, come capritina di un, sogliami putungara, dacciamo la puccia di gur. Gesù camce mode d'oro, come capritina di un, sogliami putungara, dacciamo la puccia di gur. Gesù solo